इफ्फी हो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांक जशें ग्लॅमर जाय तशें मात इफ्फीक ना, म्हणून इफ्फीचो ज्युरी मेंबर उलयला. इफ्फीक भितर सरतना फक्त हिंदी सिनेमांचेच पोस्टर चड दिसतात. मात तातूंतले कितले जाण इफ्फीक आयले काय म्हणून ज्युरी मायकल रेडफोर्डाचो प्रस्न. फिल्म फेस्टिवलाचो दर्जो हो वर्सान वर्स वाडपाक जाय म्हणून ताणें तोमणोय मारलो. इफ्फीकाय ज्युरीक मानवल्लो दिसना. The second thing is that every film festival needs glamour. You know, there are film festivals that start always in a small way with international films and people who are real cinephiles who come to watch it, or people who like international movies and all that kind of thing. I'm thinking of a festival like Toronto, which has been a huge success. It's grown and grown and grown since I've known it. But now in Toronto, people take their vacations to stay in the city and watch the movies. I think that just to bring that glamour for the ordinary people who want to see their movie stars, they do it at Cannes, they do it at Berlin, they do it in Toronto. To bring some glamour, to bring some publicity to the occasion, would lift this festival beyond the, if you like, the level of small international festival into something different and bigger. When you walk into the film, at the entrance of the film festival, what do you see? You see all the present Hindi movie stars. You see them, their photographs up there. But where are they? Where are they? It was fantastic to see Anil Kapoor. But really, honestly, he was the only one who came. It's something which goes far beyond this festival. There is a separation still between international cinema and Hindi cinema. And मायनॉरिटींच्या इंग्लिश मुळाव्या शाळांचे अनुदानाचे सरकाराच्या धोरणा आड भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आंदोलन पातळपाची तयारी करता. गोंय मुक्ती दिसा 19 डिसेंबराक मंचाच्या तालुकावार 19 प्रभागांनी कार्यकर्ते 2 वरां धरणे करतले. आयतारा मंचाच्या केंद्रीय कार्यकारिणी आनी तालुका प्रतिनिधींची पणजी बसका जाली. सरकाराचेर दबाव हाडपा खातीर तालुक्यांनी मेळावे, पंचायतींनी थाराव आनी ग्राम समिती नेमपाचें बसकेन थारलां. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची टेक ऑफ ॲक्शन अशा पद्धतीची बैठक जी आसा ती आज जाली. त्या प्रभागांच्यो सगळ्यो समित्यो स्थापन जाल्ल्यो, तांचे निवडक कार्यकर्ते आमी आज हांगा आपयल्ले. पूण 19 डिसेंबराक सगळ्या प्रभागांनी धरणा 2 वरांचो असो कार्यक्रम एकाच दिसा आसा. 19 डिसेंबराक प्रत्येक प्रभागांतल्यान तालुका मेळावे हे जातले. काही पंचायतींचो ठराव जो आसा ते कार्यक्रम आमी पयलीं आतां प्रभाग समिती जाल्यो, तश्यो पंचायत समिती 15 डिसेंबर पर्यंत जातल्यो आमच्यो पूर्ण. आनी मागीर एंड ऑफ डिसेंबर 31 डिसेंबर पर्यंत ग्राम समिती ज्यो आसा ह्यो सगळ्या ठिकाणी जातल्यो. म्हणजे सादारण 500 गांवांनी गोंयच्या भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो विचार हो पावयणारे कार्यकर्ते आसतले हे एन्श्युअर केलें वतलें. मुळावे माध्यम भाषा प्रस्नाचेर कोर्टांत वचपाचो सध्या तरी विचार ना. कोर्टांत गेले जाल्यार आंदोलनाचो अधिकार वता म्हूण मंचाच्या फुडाऱ्यांचो आर्ग्युमेंट. कायद्याची लढाई ना तशी जावंक शकना. ना कोर्टान चॅलेंज केलें जाल्यार आमकां आंदोलन बंद करचें पडटा. फाटल्या कोर्टान जे गेल्ले ते सर्क्युलरांतले टेक्निकल काही डिफिकल्टीज आशिल्ले म्हणून गेल्ले. पण आंदोलन म्हणून जर केलें जाल्यार आमकां आंदोलन करपाक जायना सब ज्युडीस आशिल्ल्या मुळे. अशें कोर्टान हें सद्यान ना अशें ठरयलां. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक विराम.